बापा तुझे समोर आटोंच्या कुक्का नावडावडाम सो जिये अंक कुरपेन केल्याय सक्का पोवीस नानान तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवी सभेचे सांदे जाल्या पवी जावच्याक तुजे लागीं सरल्या संगता संगल्या बापा तुजे समोर आटोंच्या कुक्का आमचो जिये अंक कुरपेन केल्याय सक्का. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. मोगाचेनो एक कुटाम जावन पवित्र एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी सोम्याचें बलिदान भेटोवंक आमी सर्वां सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती आमी हेरांक रूच दिवचें मीठ आनी बरवशेचो उजवाड जावच्याक आपोवणें दिता. आमी जेजूतावन पयलें आमच्या जिवितांत जेजूच्या मोगाची रूच बघून ताच्या उजवाडान जियेवन हेरांकी ताच्या मोगान आनी उजवाडान जियोवंक प्रेरण जायशें एवकरिस्तीक जेजू आमकां समेस्तांक ताच्या मिसावाच्या स्पिरितान बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. भाव भयणीनो, सांत इरेनियस असे म्हणटा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव. देवाची वर्ती महिमा कितें म्हळ्यार मनीस सगळोच जिवंत आसचें. मनीस कितें जावन आसा, कशें देवान मनशाक रचलां, कितें जावंक ताका रचलां, ह्या आयची लितुर्जी भोव सोबीत रितीन आमकां कळयता. तर देवाच्या कुशे प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडून येतल्या खातीर आमच्या सर्व सुखींक पातकां खातीर देवा लागीं बक्षणे मागया आनी हें बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. हांव पातकी सर पवित्रा देवा आणि तुमकां मनाचे तोंडाचे सार वायट आदार आनी बरें सोडून हांवें साहित्य पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या भगीव सदा संकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Krista
सुख आम्ही तुका मागता सोमिया जेसू ख्रिस्ता पापाच्या एकट्याच मुक्ता सोमिया देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्च बसता देवा बाबाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास तुजें कुटाम राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी वेगीच बरें जातले. तुमचें नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडुपकार. नीतिवंता काळोखांत उजवाड मेळटा निधिवंता काळोखांत उजवाड मेळटा. नीतिवंत काळोखांत उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नीतिवंता काळोखांत उजवाड मेळटा. नीतिवंत मनीस केदींच हाल सोडना. ताचो उगडास उरता सदांकाळ. वायट कोबार येतना ताका बेंबीरान दिसना. कित्याक थिरकाळसाण सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. निधिवंता काळोखांत उजवाड मेळटा. दृढ काळजाच्या बिरांत स्ना. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता. ताचें बरेंपण सदां काल उरता.
चड आनी चड मान ताका मेळटा नितीवंता काळोखांत उजवाड मेळटा नितीवंता काळोखांत उजवाड मेळटा. सांत पावलोन कोरींतकारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाचे शक्तीच्या आनी जानवायाच्या दरबारान क्रिस्ताचो गूढ तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्ही. हांव तुमचे सवे आसल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनांत चिंतचे न्हय म्हूण हांवें निश्चीत केल्लें. अशें आसक्तपणी भियेवण आनी कांपण म्हणल्या बरी हांव तुमचे मदें आसुल्लो. म्हज्या सुत्रांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वयर करतेल्या मनशाच्या जानवायेच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाचे जानवायेचेर न्हय, बगार देवाचे सक्तीचेर पड जाय म्हूण हांवें लेखलें. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. लेखन उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Hausu sonsara suswa munta somi. कोण मुसो पाटलाव करता ताका जिविताचो उस्वाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू म्हणालो, तुमी पृथ्वीचे मीठ. मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकय तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे तळवेर बांदलां तें शेर लिपोवन उरना. कोणूय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना, बगार घरांत असलेल्या समेसांक उजवाड जाय सो दिवटणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त तें वो मुगाळ भावानो आनी भयणीनो, आजकाल आमच्या मदें चलतेर आसो एक शब्द, साबार शब्द आसात. तांचे पैकी एक शब्द खंयचो म्हणून तुमचे लागीं विचारीन जाल्यार वेगवेगळ्या जापी सांगाता ही एक जाप मेळटा. कसलो शब्द? चप्पे. जिणी कशी आसा? बजी चप्पे. ताचें तोंड चप्पे.
जेवण चप्पे हर एका जिणयेच्या हर एका स्तरांत हो चप्पे म्हणलो शब्द आसा. भुरग्यांक सारके कोंकणी कळीत नातल्यांक हो चप्पे शब्द बोरींग म्हणून जाता. भुरग्यांनी हें कशें आसा बोरींग, तें कशें आसा बोरींग, वचचें कशें आसा, शिकप कशें आसा, एंटरटेनमेंट बोरींग. आनी ही एक हकीकत म्हणून आमकां समेस्तांक कळीत आसा. आज एका रितीर आमची जिणी चप्पे जाल्या आनी तेंच आमी सांगता चप्पे म्हणून. जिणयेंत एक किटाळ उपजोवचें तसलें, स्पार्क उपजोवचें तसलें, उमेद दिवचें तसलें सडीत कांय घडना. आमची जिणी चप्पे जाल्या. भाऊ भयणीनो, हें खरेपणी वय, कित्याक आमचे भोंवती आमी पळोवंक गेल्यार, आमची जिणी पळोवंक गेल्यार हें वय म्हणून आमकां कळोन येता. ह्या पाठतळार मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज जेजू आमकां आमी कितें म्हणलें भोव स्पश्ट उतरांनी सांगता. तुमी तुमची जिणी, तुमचे कुटाम, तुमचे क्रिस्तांवपण चप्पे न्ही, तुमी संवसाराचे ह्या पृथ्वीचे मीठ जावन आसात. आदल्या आयतारा आमी सुवार्थ आयकल्या जाल्यार, उडास आसा जाल्यार, बागी अंतस्करणी दुर्बळे, बागी शांती हाडटात ते, बागी दुखेस्त, बागी आनी सबार 8 बागी म्हूण सांगल्ले. ते खंयच्याय भविश्य कालाक सांगल्ले न्ही, आज आतां बागी. आनी हें स्पश्ट तरान आयच्या आयतारा आमकां कळोन येता. तुमी संवसाराचे मीठ जातेल्यात म्हूण हांगासर बरोवंक ना. तुमी संवसाराचे मीठ जायचे म्हणूनय बरोवंक ना. हांगासर जेजून सांगली उतरां तुमी जावन आसात आज आतां ह्या घडये ह्या पृथ्वेचे मीठ. भाव भयणीनो, जशें हांवें मिसाच्या सुरवेक सांगलें, आमचें व्हडपण कसलें, आमचें मोल कितलें, आमचो मान गौरव कितलें, आमी मनीस क्रिस्तांव म्हणल्याची व्हडवीकाय कितली. जेजू सांगता तुमी पृथ्वीचे मीठ. थोड्यांक एक डावट येवंक पुरो, मीठ एका केजीक कितले रुपये गोत्तुना? 5 रुपयां भितर आसात काय? ते अन्न आंगडी भितर इदोरनात, वो ते वाटेर घालतात मार्गादे हाच्या आंगडीच्या बैल्या कुशीन. त्या विशयान सबार तमाशे आसात. तमाशे वेगळे, पूण थंयसर कित्याक दवरतात म्हळ्यार ते इतले सवायगी कोणी सोर नोरनात ते. जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वीचे मीठ, तर आमी इतले सवायगी असलें चिंताप कोणाक येता जाल्यार जेजूच्या काळार मीठ म्हणल्याचो अर्थ कितें म्हणलो आमी समजून काडचें. जेजूच्या काळार मीठ म्हणल्याचो अर्थ लगभग दैवीक म्हणचे तितलो आसलो. हें चिंताप ग्रेकांतावन आनी रोमाघरांतावन आयिल्लें. ग्रेक मनीस मिठाक दैवीक म्हणून, तातूंत दैवीक गूण आसात म्हणून पातयेताले. कित्याक म्हळ्यार मीठ कशें जाता? सूर्य आनी दर्यो सांगाता मेळोन मीठ जाता. सूर्य कितलो व्हड, कितलो बळिश्ट म्हूण कोणाक गत्तुना, ताका दैवीकपण दिलां. सागर कितलो गूण, कितलो विस्तार म्हूण कोणायकी गत्तुना, ताका दैवीकपण दिलां. तर हे दोनी सांगाता मेळोन मीठ जाता जाल्यार मीठ दैवीक म्हणून ग्रेक चिंताले. आनी जेजूच्या काळार नवो तस्तामेंत बरयल्लो आमकां कळीत आसा, ग्रेक भाशेन बरयल्लो. तसलें चिंताप आसलें. रोमाघरामध्ये एक सांगणी आसली, नथींग मोर युजफूल दॅन सोले अँड साले. सोले म्हळ्यार सूर्य, साले म्हळ्यार मीठ. साले म्हळ्यार दुसऱ्या भाशेन घेनाकात, खाली इंग्लीश या इटालियन या लातीन भाशेन हें जावन आसा. तशें जावन हांच्या दोगांचें कॉम्बिनेशन भोव पवित्र. हें जेजूच्या मतींत आसलें. हें घेवन ताणें सांगलें तुमी पृथ्वीचे मीठ. उण्यार उणें 3
चिंत पासली या अर्थ आसलो जेजून सांगतना पयलें आमकां कळीत आसा मीठ नितळ करता. खंयचेय नितळ करचें आसतना बरें जावंक बरें नितळ जाय जाल्यार ताका मीठ घालतात. दर्यो सक्कडी नितळ करता, बगले काडून उडयता, वेळेर सक्कड मेळे येवन पावता. कित्याक मीठ आसो दर्यो खंयचेय मेळे तातूंत रावंक सोडिना. मीठ नितळ करता. आमकां लिसांव क्रिस्तांव आमी मीठ जावन आसाव तर आमी नितळ आसाजे. नितळ आसावंक एक सवाल आमचे थंयच. आमकां नितळ निर्मळ म्हणटना एकच चिंता भिवचें, लैंगीक रितीन हांव नितळ गी. लैंगीक पाताक तसले मात्र हांवें मेळ्ळें चिंतलां, मेळ्ळें उलयलां, मेळ्ळें केलां म्हळ्यार कळलें. एकच चिंता भिवचें आमचे तकलेंत लैंगीक संगती विशयांत. खंडीत जावन तेंय मेळ्ळें, पूण तसल्यो 101 मेळ्ळ्यो संगती आमी करता नितळ दवरना. आमचे चिंता पळय, पेल्या विशयांत वायट चिंतचें बरें गी तें, पेल्या विशयांत हागे चिंतचें बरें गी. या स्वार्थ दवरून काणकोंक पेल्याचे सगळे आरावचे तें बरें गी. असले जायते मेळे आसा, पूण आमकां मेळे जावन देवान रसूंक ना. मीठ जावंक रसला, नितळकायेचो निर्मळकायेचो संकेत जावन आसा. आयच्या पाठतळार कितेंय चलता म्हळ्यार एक चिंताप आसा. आज ऑफिसांत आसल्यार हांव एकल्यान कित्याक लोन्स काणकोन वचो, 99 जण काण घेतना हांवें एकल्यान रावून कितें फरक पडटा. सक्कडी करतात हांवेंय करचें, सक्कडी फटी मारतात, सक्कडी दगलबाज करतात, सक्कडी वायट करतात, त्या देखून हांवेंय करचें. तर हांव क्रिस्तांव जावन मीठ, पृथ्वीचें मीठ म्हणून हांव दाखयना. बगार हांवें मिठाची रूस या मिठाचे ते गूण हांवें होगडायला. आनी जेजू सांगता तें फकत पांयांतळा मस्तूंक. आमचे पैकी कितले जण आमी मिठाचो गूण घेवन आसाव, या कितले जण हो मिठाचो गूण होगडावन पांयांतळा मस्तूंक तयार आसाव. भाव भयणीनो, एक अंतस्करणाची जडती करीजे. चिंतनेन, शब्दान आनी करनेन हांव नितळ आसांगी. दुसरें, मीठ सांबाळता. लोणच्याक मीठ, हेर खंयचीय वस्त मीठ घालून सांबाळून दवरतात. प्रिजर्वेटीव एक चिंता कशें आसा. एका मनजातीक जावं एक दुकोर या कुंकाड आमी मांसा खातीर मारतना ती मनजात आसली मांस जाता, तांतलो जीव वेता. तशेंच दवरल्यार एका दिसान तें कुसोन वेता. ताका मीठ घाल्यार कुसाना. अशें एक चिंताप आसा. मीठ त्या मांसाक जीव दिता, सांबाळून व्हरता. प्रिजर्वेटीव आमी इंग्लिशान म्हणटा. त्या देखून आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वायट हातावन बचाव करूंक, आमकांसनी हेरांक बचाव करूंक. वायटाची तेंते सवा आमकां येताना कितले फावटी आमकां ताचे तावन बचाव जावंक सांगता. या कितले फावटी आमी प्रयत्न करता. जरी तरी आमी क्रिस्तान सांगले पृथ्वीचें मीठ जाल्यार वायट हातावन बचाव जावंक आमी प्रयत्न करता. आनी तिसरें, आमकां सक्तांक कळीत आसा आमच्या आवयांक, भयण्यांक आनी तांणी रांदलें रांदप जेवतल्या दादल्यांक मीठ नातल्यार जेवण कोणी जेविना, रुसाना. मीठ रूस दिता. आनी क्रिस्तांवपण रूस दिजे. पेल्याक रूस दिजे आनी क्रिस्ताक आमची जिणी पळोवन हेरांनी क्रिस्ताक चड आनी चड स्विकार करीजे. तर आमची जिणी कशी जावन आसा. हेरांनी आमकां स्विकार करचे बरी आसा गी, या हेरांनी आमकां पांयांतळा मस्तूंचेर बरी आसा. थोडे फावटी हे मिठाची रूस वेगळ्याच रितीन या वायट रितीन दिसून येता. जावं भक्तीपण, आमी धार्मीक, आमी क्रिस्तांव, आमी भक्तीपण दाखयता. तें मीठ आळणी जावचें. कित्याक म्हळ्यार त्या भक्तीपणाच्या जाग्यार फितीसपणां येतात. भक्तीपण म्हणून हांव फितीसपण दाखयता गी, तर हांव पांयांतळा मस्तूक मात्र
म्हाका फावो जाता मीठ पृथ्वीचे जावंक म्हाका फावो ना. भाव भयणीनो, तर क्रिस्तान सांगले तुमी पृथ्वीचे मीठ. आमी हर एकलो आमचे इतल्याक आमी अंतस्करणाची झडती करया. आमी पृथ्वीचे मीठ वैगे फाल्यां न्ही, परवां न्ही, 10 वर्सां उपरांत न्ही, आज ह्या घडये आतां ह्या जिणयेंत हांव क्रिस्तान म्हाका दिल्ले ते वडवीकाय म्हजे ते ह्या सागी आमी चिंतून पळोवया. दुसरो वांटो क्रिस्ताच्या शिकवणेचो, तुमी संवसाराचो उजवाड. परत सांगता, तुमी फाल्यां परवां संवसाराचो उजवाड जात येयल्यात. ह्या जायजे म्हणून खंडीत सांगूंक ना, आतां तुमी संवसाराचो उजवाड जावन आसात. हर एकलो भाव भयणीन आमचें वडपण कितलें श्रेश्ठ म्हणून आमी चिंतीचे जाल्यार एक उतार आमी उडासा काडया. जेजून ताचे विशयांतूच सांगलें, हांव जावन आसता संवसाराचो उजवाड. हांगासर तो म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड. म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव जावन हर एकलो जेजू सारको जावन आसा. पूण एकच व्यत्यास, आमचो उजवाड आमचो न्ही, तो जेजूतावन येवचो उजवाड, त्या मुखांतर आमी परजळटा. हो उजवाड कितें करता? पयल्यान पयलें तो उजवाड हेरांनी पळोवंक. उजवाड तो दिवो काडून दिवटोणेर दवरतात. त्या दाळा घरांत आसल्यांक कळटा थंयसर दिवटोणेर दिवो दवरला, आमकां सगळ्यांक कितें आसा म्हणून कळटा. एक मनीस आसलो एका गांवांत, तो एक कुरडो मनीस जावन आसलो. तो रस्त्यांनी राती चलोवन वेताना आतांत दिवो घेवन चलतालो. हर एक फावटी घरांतल्यान भायर येताना रस्त्यार येताना दिवो घेवन चलोवन येतालो. ताचे लागीं एक दीस कोणें विचारलें, अळे सायबा, तुका दोळे दिसनात, तूं हातांत दिवो घेवन कित्याक चलताय? तो मनीस म्हणालो, हांव पळोवंक शकना, दोळे दिसना म्हूण म्हाका गोत्त आसा, पूण हेरांनी येवन म्हाका आपटोन वचोन काळोखांत, त्या देखून हांव दिवो काणगोवन चलतां. भाव भयणीनो, दिवटोणेर दवरतात वाट दाखोवंक. क्रिस्तांवाची लक्षण आनी जबाबदारी जावन आसा पेल्याक वाट दाखोवंक. कोण सूख वाटेन येता ताका सारक्या वाटेन चलोवंक. आनी त्या खातीर कुरड्याक वाट व्हरूंक साध्य ना. पयलें आमी सारक्या वाटेन चलचें, पेल्याक वाट व्हरूंक आमकां साध्य जातलें. दुसरें, लोकांक जागवण दिवंक. आमी कापू गेल्यार दीपस्तंभ आमकां आसा, थंयसर लायट हावज आसा, थंयसर तावन दिवो दाखयतात. ह्या दोणींक, ह्या शिप्पांक खंयसर कशें वचाचें, वचून फातराक खडपांक आपटोन वचो म्हणले खातीर जागवण दिवंक, आपायाचो जागवण दिवंक. आमकां आमचे जिणयेंत केदाळ आपाय येता, पेल्याच्या जिणयेंत केदाळ आपाय येता, तें दाखोवंक आमचे थंय दिवो आसचे, उजवाड आसचे. एका खंयच्याय परिगतींत एका क्रिस्तांवान एका दिव्या बरी परजळ येत. कित्याक 4 जाणांनी पळयतना कळोन येजे, हांव एक क्रिस्तांव कशें. हांव सुवार्ता प्रसार करता, हांव शर्मांव सांगता, हांव मागणें करता. जेजू तें पुरा कांय सांगना, एकच उतार सांगता, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दित. उलोवन बाय मातीगे क्रिस्तांव दिवे जावंक साध्य ना. आमच्यो करण्यो पळोवन एकल्याक आमी क्रिस्तांव म्हूण कळोवन येता. जावं एका दफ्तरांत सक्कळी लॉन्स घेतात, वो एकलो घेना, ताणें सांगाचें म्हणना हांव क्रिस्तांव म्हणून कळोवन येता तो एक क्रिस्तांव. तर आमचे विशयांत तशेंच गी ह्या आमी आमचे थंय आसलो दिवो काळोख केला, आमी तो दिवो पालवयला, आमी दिवो जावंक ना. भाव भयणीनो, हाचे सगळ्याचे इनाम देव आमकां दितलो. जरी तरी खरेपणी आमी पृथ्वीचे मीठ जावन आसा, जशें हांवें सांगलें, जरी तरी आमी खरेपणी ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा, आमचें इनाम येतलें देवातावन. आनी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी सर्गींच्या बापाक होगडाप दिवं. तर आमची जिणी सर्गींच्या बापाक होगडाप दिवची जावं दी. आमी ह्या संवसाराचो उजवाड पृथ्वीचे मीठ जावया. ह्या मुखांतर जेजून आमकां दिलां तें वडपण, वडवीकाय, ओगमान आनी गौरव हो सांबाळया आनी त्या प्रकार जियोंक प्रयत्न करया.
तसो जेजू आमकां आमच्या जिणेंत आदार जावं. उबी रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया. सत्मंतान देवा सर्वपदवेदार बापाक सर्वांनी प्रेतीनुसार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भीत संभावलो अंकुआर मरियतान सल्मलो पॉन्स पिलाताका ताणे कष्ट सोसले ताका तो मेलो ताका तो मेलो देवलो तिसरे दिसा मेलो पचोचवाचो सरकार सर्वेदार बापाच्या उच्चार बसला दैवांचे मनसे घेतलो सत्मंत पवित्र आत्मा कॅथोलिक पोलीस सभे भक्तांचो भक्तांचे पुढीचे जिवन ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो जेजून आमकां हें व्हडपण दिलां ह्या पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड तेच बरी ताचे कुशे प्रमाणे चलोवंक ह्या संवसारांत जाय आसलो आदार आनी कृपा ताचे हांव आतां मागून घेवया. बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक तुजो पूत जेजू नीज जावन संवसाराचो उजवाड म्हणलें सतत धैर्यान परगट करूंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. राजकीय मुखेल्यांनी तांच्या हुद्द्याची जबाबदारी समजून तांचे निस्वार्थी देखी बरी जिणे मुखांतर संवसारात उजवाडाचे राज आसा करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजनांनी तांचे जिणेचो अर्थ समजून ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो उजवाड आपल्या बऱ्या जिविता मुखांत सगळ्यान पसारूंक तुजे प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध कश्टां आकांतान आसच्या पिडेन वळवळच्या बेजारायेन आसच्या सर भावा भयणींनी तुजेर पातयेनी दवरून जियेशें कर. तांकां तुजी सकत घटाय आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची फिरगस उजवाडाचे केंद्र कर. आमचे ते आसो मनस्ताप नाश कर आनी आमचो एकवट वाडय. फिरगजेच्या हर एका कामांत सक्रीय रितीन मेतेर जावन बळादीक फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक आमकां उमेदीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्तेच्या मेजा बवारी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस कर. कुरपेचो शिवर आमच्या काळजांनी भर आनी आमकां उजवाडाची दिवपी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व खासगी गरजां खातीर एक घडीभर मौनपणान आमी मागया. सर्गींच्या बापा आमी आमच्या चिंतनेन शब्दान आनी कर्णेन आमी पृथ्वीचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड म्हणून सगळ्या संवसाराक दाखोवंक तुजो आदार आनी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. स्वीकार करू या वैदेनीस गीता. उदारपणी आमी काणी करपिता. स्वीकार करू या वैदेनीस गीता. घे बापा काणी तो. घे बापा काणी तो. काणी को की आमी आया बापा.
बापा स्वीकार तू कर हे बापा Sacrifice मुक्तीम सोम्या जेसूसो आमा सर्वांसासनी जीवित नावोसो Sacrifice मुक्तीम सोम्या जेसूसो आमा सर्वांसासनी जीवित नावोसो देवा काणिको देवा काणिको देवो नावी बापा गोपुंडितां ज्योतुका भक्ति पोटासो ओ बापा स्वीकार तू कर हे बापा भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या धवाक सरस्वत मानून घेऊ मोगाळ बापा आमच्या रसन रावो उंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूचे मास आनी रगत करून आमकां दी हे परी आमच्या सक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकय ससनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती परस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सडयले आमकां पातकांतले आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेत सांग जिवीत ससनाचे आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र बारांचो सर्वेस पोतो सर्गांनी संसार बरा तुझ्या वैभवान सगी तुका जय जय सर्वेस पोरांचे नावी एका ताकाचे सगी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कोडो आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडो तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत
पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या आवडा आसा करा. Bawarta so good purgatoria. जिसु मेलो जिसु जीवन सारा जिसु नव्या येतलो जिसु मेलो जिसु जीवन सारा जिसु नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे आसा की वर्ग बरब तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो पर्व सुदारो मेले आंती त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत करी. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाची मागीर संगती भगवान देवदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रिपियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर ससण्याचे सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्गींच्या बापान आमकां रचला पृथ्वीचे मीठ जावन संवसाराचो उजवाड जावन त्याच बापाक आमी उलो मारया जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र आसा. तुझे रास आमकां येव. तुजी उशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे बरोवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवेन आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शेळये
संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाका भोवणे लाभल्ली आमी सर्व सुभागी Jesu, Santo Sansamya, स्वागत करून तुका राखोणासा बेगी ये तूं आमच्या बिडार दवर आमकां सदां तुज्या गोपान सेव तुका जेसू संतो संसम्या स्वागत करून तुका राखोन रावल्या आत्मो आमचो करताय थंय एक जिवान तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बोर आमकां तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बोर आमकां Jesu, Santo Sansamya, स्वागत करून तुका राखोन रावल्या हे बेगी ये तूं आमच्या बिडारान दवर आमकां सदां तुज्या गोपान संस्कृत दैविक सत्य संसार आयलो मनशा कुळाक परत जीव दिलो तुजे कान सदां दी आमकां दैविक जीवन बोर आमकां तुजे कान सदां दी आमकां दैविक जीवन बोर आमकां सेव तुका जेसू संतो संसम्या स्वागत करून तुका राखोन रावल्या हे बेगी ये तूं आमच्या बिडारान दवर आमकां सदां तुज्या गोपान उस्वाड संसारान तूं दिवो काळोखान सलोन आमकां व्हरतुच्या उस्वाडान उस्वाड संसारान तूं दिवो काळोखान सलोन आमकां व्हरतुच्या उस्वाडान तुजे कान सदां दी आमकां दैविक जीवन बोर आमकां तुजे कान सदां दी आमकां दैविक जीवन बोर आमकां सेव तुका जेसू
सैते मुंसालोय तू मातका मरणाचे आदार लाभोय सोसोम संसाराचे तुझे काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बोला तुझे काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बोला तुकाची संतोषान सोम्या स्वागत करून तुका दाखोवन रावया ये वेगळी तूं आमच्या विणाना दोबोर आमकां सदांच तुज्या प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा एका उंड्यान आनी एक कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सभय आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सडवणे खातीर सुफळ कर. होस जावं आमचो संतोष हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे अडका. सगळे उसवड तूं संसारासो सदां सांबाळतो सुलतो कळशी पोंदा सरली पयशी तो जिणेन तर कितें फायदो सोम्या उसवड तूं आमचो प्रकाश महान वोड तुसो उसवाड पांकलो अंतर लिपलो तुसो सूर्यो उदेलो मिटो आखे पृथ्वेचे फलगण बऱ्या करण्याचे साशी तुम्ही सरकर मस्तोचे निर्पोळ हे जीवी तुझे सोमिया तुम्ही पृथ्वेचे ते दीस आळणी नासावचे मिटरूसीचे चिंचोबोचे सदां सर्वां रोस्तींचे सोम्या तुमी पृथ्वेचे ते दीस आळणी नासावचे मिटरूचीचे चिंचोबोचे सदां सर्वां रोस्तींचे Sois Angkar Mori Ashirwati भगेन कसे करवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या आदस्मांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.